आता ॲक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेट्ये फाटल्यान ॲक्टिव्हिस्ट आयरिशाचें शुक्लकाश्ट शेट्येच्या कथित गैरवर्तवणुकीची चौकशी करची म्हूण आयरिशान हायकोर्टाक लेटर पिटिशन घाला। लायटीच्या खात्याचो जेई आशिल्ले शेट्येन आपले कायदेशीर येणावळी परस मायज पयसो केला म्हूण आयरिशाचो दावो। आरटीआय अर्ज कोर्टांनी केशी घालून तो लोकांक ब्लॅकमेल करून पयसो करता म्हूण आयरिशाचो आरोप। हायकोर्टाचे जुईजाक बरयल्ल्या पत्रात आयरिशान म्हळा ते प्रमाण विधानसभेचे क्वेश्चन हाऊसात येवचे पयलींच लीक केले म्हूण विधानसभेत काशीनाथ शेट्ये आड हक्कभंगाचो विशय आयिल्लो। इलेक्ट्रिसिटी खात्याचो सरकारी इंजिनियर आशिल्ल्या काशीनाथ शेट्येचे गैरवर्तवणुकीक लागून ताचेर एक्शन जावंक जाय म्हूण विधानसभेत चर्चाय जाल्ली। शेट्येच्या खात्यांतली सेवा आनी लिवांची सिनियर ऑफिसरां वरवीं चौकशी करपाचें थारिल्लें, मात अजून मेरेन कांयच जाल्लें ना म्हूण आयरिशान याचिकेंत हायकोर्टाक सांगलां। In fact, I have in my letter drawn the attention of the Honorable Bombay High Court at Goa that this whole issue was discussed in the last session of the Goa Legislative Assembly on the 4th of August, and the Honorable Chief Minister Manohar Parrikar had promised the Legislative Assembly that action against Kashinath Shetye would be taken within 8 days. Now, in my letter, I pointed out maybe the authorities are not ready to act. काशीनाथ शेट्ये लायटीच्या खात्याचो जेई ताची म्हयन्याची येणावळ साधारण 50,000, मात शेट्ये ड्युटेर कमी आनी चडसो खंय कोर्टांनीच आसता। आरटीआय आनी पिटिशनां घालून लोकांक ब्लॅकमेल करून खंय शेट्येन बेहिशोबी पयसो केला। आपले पत्रात ताणें तशे आरोप केल्यात। शेट्येचेर पुलीस, विजिलन्स आनी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरा वरवीं कारवाय करपाक निर्देश दिवचे म्हूण आयरिशान हायकोर्टाक बरयला। आयरिशाच्या आरोपांचेर आमी काशीनाथ शेट्येक गाठलो। तो म्हणटा आपल्याक अजून पिटिशनाची कॉपी मेळूना, नोटीसूय मेळूना। आयरिशाच्या आरोपाचेर सध्या उलोवंक शकना। He is a government servant, not going to work, being paid around 50,000 a month and masquerading in the various courts as a social activist. I have also in my letter said that there needs to be a probe as to how Kashinath Shetye has amassed so much of disproportionate assets despite his salary being only 50,000 a month. So there needs to be a probe as to how he has amassed so many crores worth of property, because it is alleged that Kashinath Shetye has been blackmailing people, filing RTI applications and filing petitions to extort money from people. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। फोंडेची नगरपालिकेची लायब्ररीची बिल्डिंग केन्नाय कोसळूंक शकता तसो रिपोर्टूय दिला। बिल्डिंगेतल्या पसरकारांक पालिकेन दुकानां खाली करात म्हूण नोटीस धाडल्या। ती बिल्डिंग मोडून थंय नवी बिल्डिंग बांदपाचो पालिकेचो प्लान। सद्याची बिल्डिंग मोडून रोखडेच खंय काम सुरू करतले। फोंडेची नगरपालिकेची लायब्ररीची बिल्डिंग, हे बिल्डिंगेची शास्त्री बिल्डिंग म्हूण वळख। आता ती सापूच गलगलाक आयल्या। पालिकेचो थंय नवी बिल्डिंग बांदपाचो प्लान। गोल्डन जुबिली जी आसा ती आमची ग्राउंड +4 स्टोरेज बिल्डिंग। हातूंत भितर ग्राउंड फ्लोराचेर 2 लॉबी आसतल्यो, मागीर फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोराचेर 4 ऑफिसां आसा, आनी 3rd and 4th फ्लोराचेर एक थिएटर, मिनी थिएटर्स येतले। तर इतलेच आमचे गोल्डन जुबिली प्रोजेक्टाचे। सो आतां एक ग्राउंड फ्लोराचेर पयलो स्लॅब पडलेलो आसा, आतां रोखडोच पडटलो। म्हणजे एक फ्लोराचें काम कंप्लीट करपाक 2 म्हयने मॅक्झिमम वयतले दिसता म्हाका। वचूंक जाय, 2 म्हयन्यांनी कंप्लीट जावंक जाय। टोटल कॉस्ट कितले येयलो? टोटल कितले? टोटल कॉस्ट ताची अराउंड 4 crores। आणि एडिशनल जाय ते धरूनच एडिशनल पयली 2 crore आमकां सँक्शन जाल्ले, आनी आमी आतां उरलेले केले सँक्शन। ती शास्त्री बिल्डिंग 2 वर्सां म्हाका दिसता फूल कंप्लीट करपाक, आनी टू ऑपरेशन टू पुट इन टू ऑपरेशन 2 वर्सां तरी वतलीच ताका। नोटीसी दिल्या तांकां, हय तांकां नोटीसी दिल्या बाबा, सांगलां तांकां सगळें
की ती बिल्डींग सारकी केन्ना पडत सांगून जाय म्हणून इंजिनियरींग कॉलेजीच्या प्रोफेसराच्या रिपोर्टा प्रमाणे आनी तांकां सगळ्यांक खबर आसा न्ही ते क्रॅक्स येयल्या ते सगळे भायल्यान दिश्टी पडटात आनीक तांकां खबर आसा केन्ना पडत ती सांगून नजो म्हणून ताका पुरेपूर खबर आसा. पण एक्सपेक्टेशन केन्ना ते बेगीन भायर सरतले अशें हय 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 बेगीन भायर सरतले आनी सरूंकूच जाय न्ही तांणी तांकां खबर आसा ते सरतले. आमी आतां कितें आसा आमी फक्त वचून तांकां आतां थंयच्यान सांगून जाय बाबा हें शॉप घे हें शॉप आनी तुगेलें शिफ्ट करपाक सुरवात कर. आतां मातशें पावसाक लागून ते रावल्यात शिफ्ट करपाचें. आतां आमी जे प्लॅन आसा पळय शास्त्रीय हॉलाचे ते हेका एप्रुवलाक घातलेले आसा SCPD ते एप्रुवल येयले म्हणटकीर रोखडेच आमी फंड्साची आमकां ते एप्रुवल जालें म्हणटकीर मागीर आमी गव्हर्मेंटाक पुटअप करतले फॉर एप्रुवल ऑफ द फंड्स. एकदां फंड्स येयले की रोखडेच काम सुरू जातलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक ब्रेक.